Can you please elaborate what are the issues with regards to traffic at Mirshi Circle? कशाचं that circle is AI operated. Now it's supposed to be AI operated, but it is such that it is a fiasco. ज्या टायमार ते ऑपरेशनल नासता त्या टायमार ट्रॅफिक इज स्मूदर आणि ज्या टायमार ते ऑपरेशनल असता तेन्ना ट्रॅफिक लायन लागता. जे ट्रॅफिक रायबंदच्यान येता ताजी लायन सारकी शिमला पर्यंत पाविल्ली आसता आणि मेर्शेचो इशू कितें जाला, मेर्शे कोर्टूय जाल्ल्या कारणान ट्रॅफिक हॅज डबल्ड अँड ट्रिपल्ड. 20 सेकंडाचो ताका सिग्नल असल्या कारणान देर इज ऑलवेज ट्रॅफिक कंजेशन देर. मेर्शेकारांक त्रास जावपाक लागला. सो आमी मागणी केल्या की ते सिग्नल बंद करचे ऑर एल्स फायंड अ सोल्युशन टू गिव मोर टायम फॉर मेर्सेस टू एक्झिट ऑर एंटर. सो वीच आय थिंक सरपंचान आनी आमच्या सगळ्यांनी सांगला की आमी वेगवेगळ्या तरेन मेमोरेंडम करपाचें जाल्यार करचें आनी ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाक आमी हें सांगचें म्हणून. दुसरी गजाल, जे फ्लायओवर जाल्ले, जे आर्म्स आशिल्ले अटल सेतूचे किंवा वयर वचपाचे, दोज दॅट कूड हॅव बीन डन अर्लियर ओनली फायंडींग अ सोल्युशन टू इट. आतां मडगांव येवपाचो ट्रॅफिकूय सकयल देंवता, which is coming to Mirsis, that leads to congestion. Whereas Margaon traffic could have been Vasco traffic, म्हणजे हायवेचो जो ट्रॅफिक आहा तो भायले भायर करूं येतालो. सो वी सजेस्टेड की एक फ्लायओवर करचो वेर मेर्सेस पीपल कूड एक्झिट. पणजे सिटीन वचपाक जाय जाल्यार भायले भायर वचचें, सो दॅट इट वील बी इजियर. ऑर दोज एंटरींग पणजी सिटी ऑर दो आर एक्झिटींग पणजी सिटी, हे खंय ना खंय तरी अशे तरेन भायर सरचे की मेर्शेकारांकूय त्रास जावचो ना, त्याय लोकांक त्रास जावचो ना. एंड इट इज मेजर हायवे, MDR रोड्सूय ताका मॅच जाता. सो इट इज बिकम अ बीग इशू एज फार एज ट्रॅफिक कंजेशन इज कन्सर्न. एंड वी हॅव सीन दॅट एम्ब्युलन्स स्टक जाता. सो खंय ना खंय तरी हाजेर सोल्युशन एक काडचेंच पडटलें. सिमिलर सोल्युशन एक्चुली मेर्शे आनी जे सांतांद्रेच्या जॉयंटार जाता, वेर द बॉर्डर ऑफ मेर्शे म्हणजे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सांतांद्रे GMC इज दॅट, थंय ते इश्यू जाता. स्कुलाचो कॉम्प्लेक्स आसा. सो हे सगळे विशय जे आसा हे हळू आमी खंय ना खंय तरी पंचायती मार्फत आनी एज थ्रू गव्हर्मेंट वी शूड बी एबल टू टेक इट सो दॅट दीस वोज आर पर्मनंटली आउट ऑफ द वे फॉर लोकल्स. फ्लायओवराची कितें मागणी करपाची आसली? आमी सरपंचा कडेन म्हणलां की गव्हर्मेंटाक बरोवचें की जे ट्रॅफिक कंजेशन ते जाता थंय सगळ्या गांवचे हायवेचे वयले हे ते सगळे ट्रॅफिक एकठांय जाल्ल्या कारणान बॉटलनॅक जाता. तोच बॉटलनॅक फुडें वचून CCPचे जे सर्कल आसा, म्हणजे जे एक्झिट आसा पाटो प्लाझाचे, थंय जाता. सो दीज बॉटलनॅक्स आर सेल्फ क्रिएटेड. दीज आर बॉटलनॅक क्रिएटेड ड्यू टू अनप्लॅन्ड इंजिनियर्स ऑर PWDन एक आपली कसली तकली वापरून तो व्हडलो आयलँड घालून ते केला. दीज आर द रिजन्स वाय दीस इज हॅपनिंग.